आज तुमचे नो कॉन्फिडन्स आतां बायट पळय तुमचे हेजेर रिएक्शन म्हजें रिएक्शन अशें म्हाका कळपाक जाय की नो कॉन्फिडन्स जे घालता तेजेर चार्जीस बरयतात म्हजेर कितें चार्जीस आसात ते म्हाका कळपाक जाय. हांव त्या कावन्सिलरांचें आयकतां की तांकां हायकमांडान सांगलें, कोण म्हणटात CMान सांगलें म्हणून आमी नो कॉन्फिडन्स घाला. तशें आसना न्ही तें. म्हणजे चार्जीस कितें तेंच्यो आसात ते म्हाका कळूं जाय. आनी ते चार्जीस जशें म्हाका कळ्ळे की हांव फुडें मागीर कितें उत्तर दिवपाचें, डिबेटाकय कितें उत्तर दिवपाचें तें सगळें हांव सांगतां. आतां आजून म्हाका नोटीस येतली, त्या नोटीसीचेर सगळें बरयलेलें आसतलें. तें कळ्ळ्या बरोबर फुडलो स्टेप घेवपाक की तुमचो फुडले स्टॉप कितें आसलो. म्हाका आतां विचार करपाक नोटीसी म्हणजे चार्जीस कितें घाल्यात, कित्याक म्हाका 4च दीस जाल्यात. 4 दीस म्हणचे पेक्षा म्हाका दिसता जावन 4 दीस जाला, पूण वर्कींग डे हो आजचोच फर्स्ट, मागीर शेनवार आयतार आयला. आनी कितें चार्जीस म्हणजे हांवें 1 दिसा भितर कसलो गुन्हो केल्लो आसा तो म्हाका कळूंक जाय. ताजेर मागीर खरें उत्तर दितलो. आनी कावन्सिलराक सांगपाची गरज आसा की जर तर तुमी डिबेट दवरत, डिबेटाक चार्जीस करत, हांव डिबेटाक सगळें उलयतलो की संवाद सांगतलो. जर 2 दिसां भितर जर तुमी जर हें अशें सगळें केल्लें आसा, देवाक नाल्ल हातान दिल्लो आसा, जावं तो क्रिस्तांव म्हणून पळोवना, जावं तो हिंदू म्हणून पळोवना, तांकां देवळान घेवन गेल्यात, खाल्ल्यात पिल्ल्यात, मजा केल्यात, देवळांनी सगळें बोवाळ केला, थंय पावित्र म्हणून देवळाचें सांबाळलें ना, अशे पद्दतीन नाल्ल हातान दिवन जर हें राजकारण जर घडटा जाल्यार म्हाका जाणून घेवपाक जाय की ते जे माननीय प्रेजिडेंशियल इलेक्शनाक आमची बाय द्रौपदी मुर्मू जी निवडून आयली, हेजे व्हडल्या हायेस्ट पोस्टार ऑनरेबल माननीय आमची प्रेजिडेंट, तेन्ना गोंयांतय सिक्रेट इलेक्शन जाल्लें आनी ऑल ओवर इंडिया जाल्लें. जर तिका गोंयांत 25 पडपा जाग्यार 28 मतां पडली कशी. ताजो तुमी 3 मतां जी एक्स्ट्रा जाली तेजेर तुमचें कसलेंच एक्शन जालें ना. बाबा ती 3 मतां कोणी एक्स्ट्रा घातली, कितें केलें. आनी हे लोकशाही पद्दतीन म्हाका जर 15 पडले मतां, जर तुमी तांचो पोस्टमॉर्टम हातान नाल्ल दिवन करता हो आमचो आमदार बी सगळे एक जावन, जाल्यार हें हाजे भितर लोकशायेन उरची ना. हें दुर्दैव मडगांवकाराचें. आनी हें अशें करत करत हें मडगांव कुसत आहा दिसान दीस. कळ्ळें न्ही. आनी दुसरो प्रश्न ते म्हणटात, आज काल कॉमेंट पळयतालो हांव की लक्ष्मी आनी महालक्ष्मीचो जो हो सगळो प्रश्न जो आसा, म्हाका जन्मताच म्हजो एक हात दुदान आनी एक हात तुपान अशे पद्दतीन हांव जन्मलेलो आसा. आनी हांव सांगूंक सोदतां, जे दामबाबाच्या थळान ते गेल्ले थंय येवन हांव सांगूंक सोदतां तांकां जाय जाय. हांवें हे इलेक्शनाक 5 रुपया खंयच्याच कावन्सिलराक दिल्ले ना. ते ऑनरेबल कावन्सिलर आसा, रिस्पेक्टेड कावन्सिलर आसा. हांवें म्हाका मतदान कर म्हणून सांगपाक कोणाक 5 रुपये दिल्ले हांवें ना. हें सगळ्यांनी जाणून घेवपाची गरज आसा. आमी आमचे कावन्सिलरांचें नांव पिड्यार करूंक शकना. आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. म्हजे नदरेन पळय, म्हजे 25 कावन्सिलर, 25 जाण चेअरमॅन अशाच पद्दतीन जर फुडें गेले जाल्यार म्युनिसिपालिटी वयर सरतली. हांगासर इगो करून चलपाचें ना. आनी ह्या आमदाराक हांव चड करून सांगूंक सोदतां की ताणें हे इगोइजम हें कितें करपाक सोदता हाचे पद्दतीन मडगांवचें बरें जावचें ना, घट्टणूच जातली मडगांवचें. काम करतल्याक काम करपाची संदी दिवपाक जाय, काम करतल्याक सपोर्ट करपाक जाय. तुजो इगो तुज्या घरा कडेन दवरपाचो. हें हांव सांगून आतां फुडें कितें जाता तें पळोवया. ह्या खुर्चेर बसप आनी ना बसप हें गरजेचें न्ही. ह्या खुर्चेचेर कितले दीस तूं बसता ताका इम्पॉर्टंट ना, वर्सां कितली बसता ताका इम्पॉर्टंट ना. एवरी डे तूं कितें काम करता तें गरजेचें. पळोवया फुडें कितें जाता तें. संघर्श सुरू जाला न्ही, पळोवया कितें जाता.